गावया सगळी सांगातान मेळया टी 40 आनी स पान 223 टी 46 पेज 223. Sotmantan Deva Bapa Sorgan Pitmicha Nosara आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गोरबी समोलो आंकवार मरेतान जल्मलो पूण तेकाल ताणें कूस सुसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सुरपुर्दा देव बाबाच्या उजव्याक बसला कुयत्या जुव्यान मेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्रात्म्या कातालीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तायण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलोले सुरवेस पोचे ताईसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सुरवेस पोचे ताईसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सुरवेस पोचे ताईसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. ह्या आख्या तेसांत आमी आमची फामिली पासत मागतले कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमी जायते कोस्त त्रासांक सापडले जायत्या जाणांक सिर्वीस ना जायतीं दुयेंत आसात हे कोस्त त्रास सगळे मारयेच्या हातांत घालुया. मारिया आपल्या पुता लागीं मागून आमकां दितली होच भावार्थ आमच्या काळजांनी आमी बाळगून दवरुया. आयच्या दिसा निवडुया 5 मिस्तेर वर्काचो पयलो मिस्तेर जेसू 3 दिसांनी पुनर्जिवंत जाता. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
जेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस बायगेती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस बायगेती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. म्हणजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या अवजांतली वर सगळ्या आत्म्यां बो करून चोर करत असले. वर्काचो तिसरो मिस्तेर बासायलोलो पवित्र आत्मो जेजू पाठयता. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आणि आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदू आणि सोदू तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. मोहिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सर्वोता आमेन. म्हणजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या अवजांतली वर सगळ्या आत्म्यां बो करून चोर करत असले. वर्काचो चवथो मिस्तेर पवित्रित्वी मारिया कुडी आत्मो सयत सदां व्हरता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, शरायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायनेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजूस. बायगेती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजूस. बायगेती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजूस. बायगेती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वे स्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वे स्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वे स्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वे स्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वे स्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वे स्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बायगिंती मरी देवाची माये आणि पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. मुझे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या वजांतली वर सगल्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या. वरकाचो 5वो मिस्तेर मारियाक स्वर्गार संसाराची राणी मुकुट्टात. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां तायड्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच ताईसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. मुझे जेसू बुगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या वजांतली वर सगल्या आत्म्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणीनो, आज आमी हो दुसरो बुधवार 10 बुधवारांतलो समरमता माय मारीच्या सदांच आदार दिले माय मारीच्या मजतीन आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागता आसतना आज आमी इस्पिटी दिलें बसत. तशेंच आमी वायलंकिनी सायबीन मोहन साहेब हांचे नोवेनांत आसा. सायबीन हांची मजत सगल्यांक आमकां मेळूंक खतखत्यान मिसांत ध्यान मनी वांटो घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. आनी सर्पदविदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडयोगीच रावन हे जमात प्रार्थनांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पालतल्या बसत मागुया. मरून गेल्यान तांकां देवान आपली काकुतीन सासणाचो विसव दिवंक मागुया. आमच्या गोंयांत कालच्या दिसाक 588 केसीस सांपडल्यात. आमकां सगल्यांक हे कोरोना व्हायरस पिडींतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. पिड्या जाल्ल्यांक पेखवणी, तांचो सांबाळ करतल्यांक बुजून तांकां सांबाळ करतल्यांक सोंसणीकाय आनी आमकां सगल्यांक सायबीमांचे मजतीन राख म्हूण मागुया. कोनवळ्या बाप्पा, बागयो दांकवार मारेक जेजूचे मांयक आमी भोक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळे संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदांच जियेशें कोर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सवें तुमी आजून भुरगीं जाल्ले परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेदना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मदें नाटकाय आनी झगडीं वसतात. म्हणटूच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जियोन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो मनीस म्हणटा हांव पावलुचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेळून आपोलो कोण आनी पावलो कोण? तुमकां भावार्थ दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या प्रमाणे जोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो.
आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जोण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमारत. देवाचे उतरे. देवाचे ओडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणया जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पुरजेक आपले दायज करून ताणें वेचून काडल्या. स्वर्गांतावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूड ताच्या मुऱ्यांत आसा. जबाब जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जियेतात तितल्याचेरूय आपल्या ठिकाणांतावन तो दिश्ट घालता. तांची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगळ्यो तांच्यो करण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमान तुका सुम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिची पासत ताका विनोदी केली. तिचेर उडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस धारेर पडल्या उपरांत जिन्सा भासाचे भलायकेकारांक ताचे सोशी हाडली आनी एका एकल्याचेर हात धरून ताणें ताका बरी केली. जायते जाणां वेले देवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें ताका बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका म्हूण तीं प्रार्थितालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शिव वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर हेच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदियाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, कालच्या दिसाक देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना आमचो दियाक भाव म्हणटालो, उतरा उदेशी आमकां उत्तेजन मेळटा, उतरा उदेशी बळ मेळटा. उलयलेल्या उतरा उदेशी
आमकां पेकोवणी मेळटा आनी जेजून आपल्याच्या बापाच्या बोडान सोबदा उदेशी जायतें कितें केलें, देवचार काडले, सोबदा उदेशी लोकांक आपल्या उतरांतल्यान पेकोवणी दिली. आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू आपल्या हातांतल्यान लोकांक पेकोवणी दिता. सिमांवाच्या घरा वेता सासू मोठ्या जोरान आसली तिचेर आपलो हात दवरता आनी तिचो जोर पडटा आनीक ती उठून तांचो परामर्श करता. दीस दारेर पडले उपरांत जिन्सां मातसाचे बोडलीकारांक ताचेशी हाडटात आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. भाग्यवंत लुकास आमकां सांगता द पावर ऑफ हँड्स हिलिंग पीपल, हँड्स ऑफ जीजस. जेजूचे हात पेकोवणी दितात. भाव भयणीनो, द पावर टू हील म्हूण एक पुस्तक आसा. फ्रांसीस मॅकनट हाणें हें पुस्तक बरयलां आनी पावर टू हील भलायकी दिवंक पदवी ह्या पुस्तकांत फ्रांसीस मॅकनट एके नर्सीची खबर करता. म्हणटा एक नर्स आसली आनी सकाळ फुडें ही नर्स मागणें करता आसतना जेजू लागीं मागताली, जेजू म्हजे हात तूं तुज्या आशिर्वादान भर, म्हज्या हातांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या हातांनी आज हांव पिडेवंतांक भेटलेली ते पिडेवंतांक पेकोवणी फावो जावं. भाव भयणीनो, आमचे हात दिसा दिसपट्टे आमी कित्याक वापरतांव काय? जेजू पेकोवणी दिवंक आपले हात वापरता. बापाची काकूट दोया वांटूंक आपले हात वापरता. कोड फुटलेल्यांक हात लायता, कुड्ड्यांक ताचे दोळ्यांक हात लावन नदर दिता. मोनो बेरो आसलो तिपी लावन तांकां बरी करता. मरून गेल्लो नाईम विधवेचो एकलोच पूत तिड्डेक हात लायता आनी तो भुरगो बरो जाता. सुपुल्लें भुरगें तालिता कुम उठ आनी तें भुरगें उठटा. भाव भयणीनो, हात जेजूचे पेकोवणी वांटतात, भलायकी दितात. आमकां दिसा दिसपट्टे जिवितांत कितले सोयेक मेळटा देवाचें बरेपण वांटूंक. लविंग केरिंग पीपल कम्युनिकेट with their hands a loving life giving power अशें ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. लविंग केरिंग पीपल, दयाळ मोगाळ बरेपण शिंपडायतेली मनशां आपल्या हातांतल्यान बरेपण लोकांक दितात, पेकोवणी मांडटात. देवान आमचेय हात केरीत भाशेन बाबा भयणीनो पवित्र केल्यात आमकां सगल्यांक, भोव करून याज्ञिकांक आमकां मागल्यान ही पेकोवणी वांटूंक. आमी दिसा दिसपट्टे जिवितांत कितें करता काय आमच्या हातांतल्यान? बरेपण वांटाव, दया काकूट दिता. आज आमच्या दोनूय हातांचेर नदर मारुया आनी बरेपण शिंपडावपी आमी जावया. भेटवणेक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. बाबा आमचे लागीं दिवून तुका हुकूम दिली, बेगून आमी
भयणी भावांनो, ही आमची भेट सर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी ऐके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावं निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भोवमान फाव आसलेले नित्यांक परंपरेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार व्हडल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कावस घेता. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत फडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा मरेची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरसोडीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी बांदून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे बेठेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुसे भाग्योन तूं धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योत मिंग्यात आनी सर्वकांनी तुका मानवले तर सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्रात्मेच्या एकपणान सोरपदवेदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान आमेन. आमचे सोरमंडळा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आता आमी सोगली बाप्पाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धर्मेन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आपल्या हातांतल्यान ताणें बापाचो मोग दया काकूत पेकोवणी वांटली. वस्त जेजू आज आमचे हात वापुट्टा. आमी ताची दया आनी काकूत दुसऱ्यांक दिवं. आमी दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवं. ह्या जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन ताचे बरे खोबरेचे गोवाय जातले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक केदीच म्हाका. उदक जिविताचो उंडो D2365 D23 पेज 60. जिविताचे उदक वियोग येवचे ताणेल्यार जिविताचो उंडो कावूंक येवचे तुगेले वियोग येवचे ताणेल्यार जिविताचो उंडो कावूंक येवचे
प्रार्थना. आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्या सरवंडा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोरलें. अंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडविल्ल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. ईश्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण हाडूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. भाग्यन मारी तूं आमचो सदांच आसदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थावन ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार मारी आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणेचेर जैत व्हरूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सुपूर्द मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवे सासणाचें जिवीत. सदांच आदार दितली माये आमचे पासत विनंती कर. प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारीच्या एकाच उतरान गालिल्याचे काना नगरांत उदक आसलेली दाकासोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशें आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां राय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमकां उर्बाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. हे आदाराचे माये व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लागून मागता. कश्ट दूख हुस्केखोती विघ्नां संकश्टां ही आमचेर निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोळीन सोदून कर. तुज्या पुताच्याच कश्टांक आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. पावर्त्यांची मागणी. आमचे पाप साहेबाक, बीश साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवा आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेशे कोर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणी प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस पावर्त्यांच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. समेस मनशांनी तुजे स्वताचो उजवाड पळयसो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगिशी कोर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यान आमची काशा गरजो
आमच्या आदाराची माय थंय घालुया. Mare movici dragao, tu gormai cianoreani, sasorada race mai, oream maya lagi, tuce veghe baru tuzo, orom tuja sukukazo, orso tozordu kuce, mae tu gasedave, tuce veghe baru tuzo, orom tuja sukukazo, orso tozordu kuce, mae tu gasedave. बावरतेंचे मागणे या आदाराची यादाराची माय माय, तू तू गिरीस गिरीस कशी कशी उदार. उदार, देवाची देवाची सोड सोड देणी देणी तू तू आमकां आमकां वांटाय. वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांत रावन तू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी येता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळा जायत म्हण. जेजूचो मोग सदांच शेवट पर्यंत जियो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तू आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आता आम्ही सर्व समूह आणि काळाच्या क्रिस्तवांक एकवटून मारीची स्तुती करूया आणि तिच्या शक्तिवंत शरणकाला आमकांच वपून दिवया. नोमान मरे कृपेन नडले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुजी जेजू. भाग्यांती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमचे पासत विनोदी कोरे देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्या पासावणी आमकां फावो जावच्या. प्रार्थना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें मारीक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच स्वयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ जाणटान तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणीचो फोड सासणाच्या सासनांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. सुम्या कुडीच्या अशक्तायेंचो कोश्टवतेल्या तुझ्या चाकरांचेर तुजी दयाळी घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक खूब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितोळ जावन बेगीनच तुजे दुयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमेन. शेवटाचे गायन गाऊया. T43 पान 2 पेज 222. T40 पान 222. Perbesu kursai biri